मंगलम गरुड़ध्वजं श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःकविः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। कुमटा वेंकटरमण देवस्थानातून स्वामीला वास्तव्याचे कसं एक विनंती अशी लागली की 1 वर्ष पहिले हांगाचे कमिटी सदस्य थंय आयिल्ले आनी आमी तेन्ना तांकां आश्वासन दिलें की आमी मुखावेल्या रथोत्सवाक आमी येताचीच म्हणून। किंतु कार्यक्रम पैकी दुसरे कडेन आशिल्ले। आमकां मुंबई माघ शुक्ल षष्ठीक वर्धंती उत्सव उरता। त्या वर्धंती उत्सवाक वचका म्हळ्यार अनेक वर्ष जाल्यार मुंबई पाविनाच आमी। त्या निमित्तान मुंबई प्लॅन केल्लें कडेन अचानक एक संदर्भ आयलो कडेन मुंबई कॅन्सल केलें आनी 1 वर्ष पयलेंच आमी सांगलें की कसं जावं अंदू वर्ष कुमटा येवचेची। चलो अनेक विषय आसा ते सर्व ही ह्या संदर्भांतू परिपूर्ण करचे जाता म्हणल्यार दृष्टिकोनान अंदू वर्साचे रथोत्सवाक हांगा स्वामीला आगमन केलें। हाजे पयलेंय आमगेले आगमन जाल्लें आसा उभय स्वामी उपस्थितींत। किंतु मठाधिपती जाले नंतर हे आमगेले प्रथम वास्तव्य आनी प्रथम रथोत्सवाक आमी पाविल आसाची। विशेष जावन हे कुमटा रथोत्सवा येवचे कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले प्रिय पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वामीले एक उडुगास एक प्राप्त जाता। कित्याक की म्हळ्यार नवमी दिवस सप्तमी दिवस हांगा कुमटा ब्रह्म रथोत्सव, नवमी दिवस कसन एक हांगा स्वामीले तेल म्हणून एक तुमी हें करताची ते बांदिले आमगेले जी परंपरेचे 18वे स्वामी पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वाम्यान ते एक रथोत्सवाक आगमन केल्यारी तांगेले एक स्वामीले एक स्मरण जाता म्हणले तो उद्देशान। आनी आमकां पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वाम्याक मस्त एक संबंध म्हळ्यार पीठाधिपती जाले नंतर जावो ना जाल्यार आश्रम दीक्ष जाले नंतर जावो ते संबंध न्ही। आमी केन्ना पर्तगाळी मठाक आयले ते पर्तगाळी मठ आयज दिवसूची पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी आशिल्ले। तशें जाल्यार पुण्यतिथी तांगेले पुण्यतिथीक आमी आयिल्ले आशिल्ले निमतान तेन्ना पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वामीले इतिहास कसो न्हय हे सर्वय आमकां खबर नाशिल्लें। किंतु केन्ना मठाक आयिल्ले आमी तांगेले चरित्रे बद्दल आमी केन्ना वाचन केलें तेन्ना आमी लेखलें की आमगे तितला धन्य आनी कोणें ना। कित्याक की म्हळ्यार तांगेले पुण्यतिथी दिवसूची आमी पर्तगाळी मठाक येवन पाविल्ले ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवस। थंयतल्यान आमगेले हे जिवनाचे आरंभ जाले। तसंच स्वाम्यान हांगा रथोत्सव बांदिल्लो आसा। त्या दिशीची मंजेश्वरांत वैकेची तांणी मध्वनवमी दिवस थंय वैकेची तांणी एक उत्सव एक बांदिल्लो आसा। थंयच वैके प्रसाद आमकां मध्वनवमी दिवस आमकां प्राप्त जाता। अशी परंपरेचे स्वाम्यान खंय खंय तांणी असो एक उत्सव आनी केल्लो आसा। थंय वचचे आमकां एक गौरव कित्याक म्हळ्यार परंपरेचे म्हालगड स्वाम्यान थंय एक पळयात कुमटाक आनी पूर्ण प्रज्ञतीर्थ स्वामी कशी लागता आमकां खबर ना। कित्याक की म्हळ्यार स्वामी पर्तगाळीचे तांगेले मूळ जाल्यार सांगतात सुंकेरीचे बट कुमटाचेर प्रीती आशिल्ली म्हळ्यार ह्या मात्र सत्य जाता। कुमटांत रथोत्सवाक तांणी बांदचे आमकां ना ते कसली कुमटेकारान मस्त सेवा केल्लो उरताले। तातूंत स्वामी संतोष पावूंक ना हे मध्वनवमी दिवस आमी हांगा तेर करता म्हणून सांगिल्लो उरताले। त्या निमित्तान आमकां एक तांगेले उडगास करचेक अवकाश मेळटा म्हळ्यार कितेंरी हे रथोत्सवाक आमकां अवकाश मेळटा। किंतु एक कसन की म्हळ्यार अंदू वर्स मध्वनवमी दिवस आमी हांगा उरचे जायना। आमी अष्टमीकाची मुकामाक आमी भायर सरताची। गेलो अनेक
म्हळे मुक्काविले मोकामात तांगेल वैकेची एक मस्त आग्रह विनंती आशिल्ली तेन्ना आमकां थंय अवकाश करून दिवका पळय त्या निमित्तान आमी 21 येवचे नाशिल्ले आज येवचे नाशिल्ले आमी येवचे आशिल्ले 23 23 येवचे म्हणून आमी प्लॅन केल्ले किंतु आमी 9वी दिवस उरनाचे म्हळ्यार कितें 21 आयले आमी तेन्ना सांगिल्लें की आमी एक 7-8 दिवसाचो मुक्काम दिता 23 तारीख आयली म्हळ्यार 5 दिवसां मुक्काम जाता इकडे आनी मस्त कुमटा करप लोक बेजारताले म्हळ्यार 21 तारीखाक आयले 21 येवन 28 पर्यंत आमगे वास्तव उरताले अंतु देवाल एक उत्सव रथोत्सव रथस्थं चक्रिणं दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते पदे पदे अश्वमेधस्य फलम आपनोति मानवः म्हणून शास्त्रकारांनी सांगितलं आसा रथोत्सव कितें करता ताजें कसन हें महत्व आसा ताजें आमकां कसन प्राप्त जाता पळया उत्सव देवाले तितूंत फल आमकां मेळत आसा उत्सव देवाले तितूंत फल मेळचें कोणाक कोण करता तांकां मेळत आसा म्हळ्यार देवाक कसन मेळत आसा देवाक कसन मेळत आसा तुमी रथार देवाक बसका आशिताची देवाक तुमी ती संपूर्ण रथबिदीन तूं रथ दांडिताची पण फल कोणाक मेळत आसा लास्ट प्रयोजन कोणाक म्हळ्यार देव कितले आमचेर कृपाळू म्हणून गेलो तुमी आलोचन करचे एकच असा इन्स्टन्स पळय आमी काय देवाक हें करतानाची तागेल उत्सव करता आसाची तागेल बद्दल गुणगान करता आसाची किंतु बर कोणा जाता आसा आमकां जाता आसा म्हळ्यार तातूंत रथोत्सव जावो नित्योत्सव जावो पक्षोत्सव जावो मासोत्सव जावो खंयचेही उत्सव करा किंतु लास्ट कोणाक ताचें प्रयोजन म्हळ्यार जे ते उत्सवान सहभागी जाताची तांकां देव अनुग्रह करता एक पंता पर्तगाळी मठान तूं कोणकी विचारले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक की कितल्यांनी कित्याक बांदका कित्याक ते म्हळ्यार रथ म्हळ्यार फुडें ना ताका एक वार पयलें मस्त काम उरता रथ भायर काडका भायर काडून गेलो ताका उटूची बांदून गेलो पताक्यांनी बांदून उरता मस्तीच आसा तरी एकल्यान कोणकीची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक विचारलें की इतल्यांनी जावका वे इतल्यांनी करका वे रामनवमीक एक इतलो व्हड रथ आनी हें करून गेलो ते इतल्यांनी कितें म्हणून विचारतना इंदिराकांत तीर्थ स्वामी सांगलें की आमकां रथोत्सवाक ते रथारी आमगेले रामदेवाक बसकार घेवन थंय आमकां एक सोड दळ घालका म्हण इतलेच आमगेली भावना आनी कसलेंय ताची भावना ना आमकां बाकी आडंबर बाकीचे वैभव ताका न्ही खाली आमगेले त्या देवाक उत्सव मूर्ती आमी त्या रथार बसकार करून थंय एक सोड दळ म्हळ्यार षोडशोपचार पूज करता म्हण इतले भावना आनी कसलेंय आमकां चड ना म्हणून सांग तातूंत आमगे इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यांनी रामनवमी दिवस आमगे पैकी रथोत्सव उरता त्या दिवस खाली कितलो खर्च जाता तितलो खर्च करचे त्या दिवस स्वाम्याक पाद्य पूजना भिक्षा सेवना खंयचेही ना त्या दिवस आवक न्ही येवचे न्ही खाली खर्च करचे आई लोकांक अन्न संतर्पण की अन्नदान करची हेची करचे त्या दिवस तातूंत भिक्षा सेवा ना जाल्यार पाद्य पूजा हे ते खंयचेही ना गुरु काणीक हें करचे खंयचेही ना म्हळ्यार तितले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आलोचन करून ते एक रामनवमी दिवस संपूर्ण खर्च करचे असले एक भावन दवरत तसले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान म्हळ्यार तुमकां सांगचे कारण कशें की म्हळ्यार मुखार विशय आसा तातूंत थोडे पिठीका तुमकां सांगता आसाची भावना आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले एक भावना कशी आशिल्ले देवाल बद्दल तांणी कशें आलोचन करता आशिल्ले म्हळ्यार कितें तुमकां सांगलें आमगेलो देव कसो आसा तो भावग्राही जनार्दन लोकाले भावन कशी आसा म्हणून पळयता आमी कशें लेखता की म्हळ्यार भटमामान 10 किलो फल हाड म्हळ्यार ना आनी कोणी सांगता देवाक 2 केजी लोणी अर्पण करप ना जाल्यार 10 किलो तूप अर्पण करप ना जाल्यार कशें तेल अर्पण करप मस्तींतलो आमी हें करताची किंतु ते आमी अर्पण करतना आमगे भावना कशी आसा म्हणून आमकां खबर ना
कित्याक की आमगे भावन कसन की म्हळ्यार चड दिल म्हळ्यार देव चड दिता म्हणून आमगे लायक आमी चड दिले देव आमकां चड दिता म्हण भावना किंतु ते दितान भावन जर ना जाल्यार तो आमकां अनुग्रह करना देखून भावग्राही जनार्दन म्हणून सांगिल्लें आसा आमी आतां तुमकां सांगचे कारण कसन की म्हळ्यार आमगेल्यान मुख्य जावपाक कशें कसन की म्हळ्यार भावन जाल्यार देवा बद्दल ना जाल्यार आमकां खंयचेय रितीर आमकां अनुग्रह प्राप्त जायना तुमकां गोत आसा पांडव दुर्योधन ह्या उठूच आमी दुर्योधन आदी पक्षांक कसं म्हणतात की म्हळ्यार कौरव पक्ष म्हणटात आणि पांडवांक कसं म्हणटात आमी पांडव म्हणटात पांडव आणि कौरव बट एकलेकान दोन्ही कुरुवंशाची ताणी वैके कौरवाची पण पांडव वैकेची कौरवाची ताणी काय कौरव नाही म्हणून सांगना बट कसं स्पेशालिटी म्हणून पांडुले पुत्र म्हणले ते तांकां पांडव म्हणटात आणि हांकां दुर्योधनाक कौरव म्हणटात म्हळ्यार पांडव कौरव नाही म्हणून सांगचे जायना ताणी वैके कौरवाची अशी असताना कुरुवंशांतूच आयले आणि श्री कृष्ण परमात्माक संबंधिकच दुर्योधनादिक आणि अर्जुन युधिष्ठिर ह्या उठूच कोण आसाची आमी श्री कृष्ण परमात्माक संबंधिकच किंतु देवान अनुग्रह कोणाक केले पांडवांक केले कितें केले संबंधीक न्हय दुर्योधनाक कोण शत्रू न्हय ते उठूची एकलेकान संबंधिकच कृष्णाले ह्या अर्जुन इत्यादी पहिले संबंधिकच किंतु व्यत्यास नाही आयलो उठूलोक आमी लेखताची देवा लेगी संबंधीक आमी केलो पंथा तातूंत श्री कृष्ण परमात्मान कसं केलें की म्हळ्यार तागेले वंशाची निर्वंश कोण दवरता यादव कुलची अंत्य कसं केलें की म्हळ्यार निर्वंश कोण घेता कित्याक की म्हळ्यार फाल्याक मागेल नावार आनी फाल्याक हें करचें ना काम हांव कृष्णाल कुलांत जन्म आयिल्लो हांव कृष्णाल कुलांत जन्म आयिल्लो म्हणून सांगचें नाका म्हळ्यार कितें तरी श्री कृष्ण परमात्मान उठू वेवस्था करून गेला झगडे करून गेलो तांगेल मध्ये एक मध्येची एक मनस्ताप हाण गेलो त्याची वंश निर्वंश तशी केला म्हळ्यार अर्थात मागीर संबंधीक जाल्यार मात्र प्रयोजन जायना मागेर बद्दल श्रद्धा उरता मागेर बद्दल भक्ती उरता आणि मागेर बद्दल भावना उरता त्याने मात्र अनुग्रह करता म्हणजे देवान दाखवून दिलं आसा मस्त पण दाखवून दिलं आसा आता दुर्योधन वेगळे संबंधिकची किंतु ताका देवाल बद्दल भक्ती ना देवाल बद्दल श्रद्धा ना देवाल बद्दल ताका खंयचेही रितीर भावना कसले भावना जाल्यार ते विरुद्ध भावना विना ताका केन्नाय ताका बरे भावन म्हळ्यार केन्ना नाशिल्ले त्याची पांडव तांकां केन्नाय देवा बद्दल बरे भावना आशिल्ली देखून देवान तांकां अनुग्रह केले म्हळ्यार सिंपल जावन सांगचें कशें की म्हळ्यार देवाल संबंधीक जावन असल्यार वैद्याची देवाचेर आमकां भावन ना जाल्यार देव आमकां अनुग्रह करना आमकां दाखोवन दिल्लो आसा एक भावना बद्दल तुमकां सिंपल जावन सांगता जाल्यार भावना कशी उरता म्हळ्यार कितें रे एकलो वयोवृद्ध एक झाडा सकल बशिल्लो उरता झाडा सकल बसून गेलो मस्तीत जप कठीण परिश्रम करून गेलो जप करता आसा तप करता आसा मस्तीतले आचार विचार अनुष्ठान करत आसा कितले एक जन्म नाही लास्ट 3 जन्मात गेले ना तो सतत जावन गेलो त्या झाडा सकल त्याची कार्य करत आसा त्या वाटेर वताना नारद मुनी प्राप्त मिळता नारद मुनी हाणे करता तसले जप तप पळोवन गेलो ताका विचारता की हांव आतां वैकुंठाक वता आसा वैकुंठाक गेलतना थंय देवा लेगीत तुगेले कसले संदेश तुगेले कसले मेसेज देवा लेगीत हांव सांगता काय म्हणून विचारता तेन्ना तो वयोवृद्ध जावन आशिल्लो तसलो कोण तपस्वी आशिल्लो ताणें सांगलें की हांव ह्या जन्मांतल्यान केन्ना मुक्ती जाता म्हणून एक विचार ताका हांव हांगा ते झाडा सकल तपस करत आसा ह्या जन्मांतल्यान म्हाका केन्ना मुक्ती प्राप्त जाता म्हणून ते देवा लेगीत विचार म्हळ्यार ताका बोलतस न्ही तूं ताका विचार
जायत हांव वैकुंठ लोकाक गेलतना थंय देवाले की तुगेलो संदेश सांगून तूं परतून सांगता म्हण परतून नारद मुनी आता वैकुंठ लोकाक मुखार वताना अनेक झाडां सकल अनेक तपस्वी बशिल्लो एकलो मागशी बशिल्लो आनी मुखार गेलता आनी एकलो झाडां सकल आनीक तपस्वी बसता तो पयलीची इतलो मग्न जावन गेलो तुगे म्हळ्यार ताका नारद मुनी आई विषय वेगळे बदना नारद मुनी दोन फावटी ताका विचारता ताका म्हळ्यार सांगता की हांव आयला म्हणून बट इतलो मग्न जालो की म्हळ्यार ताका बदतू ना कडेन नारद मुनी ताका जागेता म्हळ्यार ताका हालयता हालयले नंतर तो जागृत अवस्थेन येता आनी ताका सांगता हांव अशी वैकुंठ लोका वता आसा वैकुंठ लोका वताना तुगेर कसले संदेश श्री कृष्ण परमात्मा नाजाल्यार देवाले कसले सांगता म्हणून विचारता तेन्ना तो सांगता मागीर कसले अपेक्षा ना म्हाका कसले नाका म्हाका देवान मस्तींतलो दिल्लो आसा हांव म्हाका कसले अपेक्षा ना ताणें म्हाका कितलें वांटेन दिल्लो आसा हांव तागेले की आनी कसले विचारचे जायना तितलो भरून दिलो तस म्हाका हांव म्हाका आनी कसलेची हे जावका त्या स्थान जावका हे स्थान जावका म्हाका स्थाना अपेक्षा ना म्हाका मुक्तीची अपेक्षा ना कसले अपेक्षा ना म्हणून सांगता किंतु तूं देवाले गेल्यार मागीर कृतज्ञता एक तूं अर्पण कर म्हाका ताणें इतलें अवकाश करून मागीर रक्षण करता अशें म्हण कितें ताका कृतज्ञता अर्पण कर म्हणून सांगता पहिलेच तपस्वी कसं सांगितलं मुक्ती केलं प्राप्त जाता म्हणून विचार म्हण हाण तसं कसं नाही अपेक्षा म्हाका मुक्ती केलं कसं नाही विचारना कसं नाही देवान दिलें ताका हांव संतृप्त आसा म्हणून सांगून घेवन नारद मुनीक मुखार गेले नारद मुनी वैकुंठाक वता वैकुंठ लोकांक वचून उभय लोकांक संदेश सांगता आनी संदेशान उठ सांगून तो तागेलें काम आनी उठ करून परतून भूलोकाचेर आयतना ते पहिले संन्यासी पता पहिले कोण वयोवृद्ध आशिल्लो ते वयोवृद्ध व्यक्ती तपस्वी लागीं वता तपस्वी लागीं वचून घेवन हांव तुगेलो संदेश देवाक सांगलें देवाक सांगलें कसं की म्हळ्यार तूं खंयचे झाडारी तुवें तपस करत आसा ते झाडारी मस्त पान आसा ते उड्डू पान उड्डू झडील नंतर तुका हे जन्मांतलो मुक्ती मेळटा म्हणून सांगलें ताका तेन्ना मस्त पोप आयलो ऑलरेडीची 3 जन्म जाले मागेले हांव हांगा तपस्वी आनी कोर गेलो अशें आसतना तूं आनीक देव हे संपूर्ण झाडाचे पान हे जल नंतर म्हाका मुक्ती मेळटा म्हळ्यार हांव कितलो वर्सांनी तपस करता पान म्हळ्यार कितलो उरता तुमकां आसा ते पान उडून झडले नंतर म्हाका तपस म्हाका मुक्ती मेळ्ळी ताका मागीर दिलें ताण तू जपा माळा हे देवा उठू थंय उडोवन गेले ताण सोडले आनी नाख्या म्हणलें 3 जन्म जाले आनी ताका तितले सहनशक्ती नाशिल्ले ताण उठूची थंय उठू सोडून सोडले कडेरी सेकंड कोण वयोवृद्ध आशिल्लो तागेले वता तागेले वचून गेलो पळया ताण कसले संदेश दिलो ना सेकंड कोण वयोवृद्ध व्यक्ती आशिल्ले तपस्वी व्यक्ती आशिल्ले ताण कसले संदेश दिलो नाशिल्लो देवाले कसले ताण अपेक्षा केलें नाशिल्लें किंतु परतून नारद मुनी तागेले वता आनी तूं म्हाका कसं सांगिल्लें कृतज्ञता हांव अर्पण केलें तूं म्हाका सांगिना की संदेश विचार काय इत्यादी म्हणून किंतु हांवें मागेर संतुश्टी कितें हांव देवाक विचारलें की तुका मुक्ती केन्ना मेळटा म्हणून तुका मुक्ती केन्ना मेळटा म्हणून हांवची जी विचारिल्लें म्हणून तेन्ना देवान सांगलें कशें की म्हळ्यार की तूं खंयच्या झाडार बशीत आसा पळया ते झाडाचे आशिल्ले तशें पान संपूर्ण झडले नंतर तुका मुक्ती मेळटा म्हणून देवान सांगलें पहिलेच तपस्वी मस्त कोप आयले ताण जपा माळा हे त्या उठू उडोवन गेलो 3 जन्म जाले तागेले जप आनी करत बशिल्लो तेतून ताका कोप आयले ताण सोडून सोडलें हे व्यक्तीन कशें केलें की म्हळ्यार की देवान हे झाडांतल्यान पान आनी झडले नंतर म्हाका मुक्ती मेळटा म्हणून हांव नांदचें लागलो तो व्यक्ती वयोवृद्ध जावन आशिल्लो व्यक्ती मस्त नांदचें लागलो नारद मुनी सांगता पूण आश्चर्य जालो
हांव मरे पहिलेच व्यक्ती केले सांगले हे झाडाक पान गेल्यानंतर तुका मुक्ती मेळत तो कोण डायरेक्ट तशी राग करून उठून जग मान उठून सोडून गेलो आणि हो पळयल्यार नांचे लागला तसं नाही म्हणून कडे ताका विचारलें कितें तूं इतलो संतोष जाला पळय देवान कितले म्हाजेर अनुग्रह केले इतले झाड्डसाची इतले तूं झाडाची पान झडली नंतर म्हाका मुक्ती मेळना हांव खंयच्या झाडार बशिल्लो आसा त्या झाडाची पानां झडली नंतर म्हाका मुक्ती मेळ्ळे जर देवान हे जगान तुवें आशिल्लें तशें उठून झाडाची पानां झडली नंतर म्हाका मुक्ती मेळ्ळी आशिल्ली तरी हांव कितलो वर्स तपस करता आशिल्लें किंतु देवान अनुग्रह करून खाली मागेर हांव खंयचे झाडा सकयल बशिल्लो आसा त्या झाडाची मात्र परिगणन करून त्या झाडाचे पान झडल्यानंतर म्हाका मुक्ती दिता म्हणून सांगलें देव म्हाजेर कितलो करुण करत आसा आनी हाजे कितें हांव चड कसो अपेक्षा करता म्हणून सांगतना तेन्ना ताका मुक्ती मेळ्ळी तेन्नाच ताका मुक्ती मेळ्ळी अर्थात तात्पर्य कशें म्हळ्यार मनुष्याक भावना कशी उरता देव ताका समृद्ध जावन गेलो तक्षण ताका मुक्ती दिता पण त्या व्यक्तीन भावन कशें आशिल्लें की म्हळ्यार म्हाका कितलो अनुग्रह केले त्या व्यक्तीन भावन कशें नासना आनी इतलो पानां झडलें नंतर मुक्ती मेळ्ळी म्हणून तागेर भावना हागेर भावन तशें कितलीं झाड आशिल्लें किंतु एक झाडाचेर मात्र देवान कॉन्सन्ट्रेट करून गेलो म्हाका मुक्ती दिवका म्हणून अनुग्रह करता आसा म्हणून इतलें भावन तागेलें इतलें भावन तागेलें जागृत जालें आनी ताका तक्षण ताका मुक्ती प्राप्त जाली तातूंत आतां रथोत्सव जाता रथोत्सवाक अशी वैभव करे तशी वैभव करे अशी गर्ज करे तशी गर्ज करे किंतु भितर भावन ना जाल्यार प्रयोजन ना त्या निमित्तान रथोत्सव व्हड प्रमाणे करता बरे रितीन करता गरजे रितीन करता लोकांक उठून पळोवन संतोषीत जावका किंतु भितर सार वैक उरका भितर भावना वैक उरका श्रद्धा वैक उरका भक्ती वैक उरका आमी खाली रथ दांडिता गेल्यार जायना ते रथ दांडिताना देवा वैक पळोवंक तशें आमगेले भावन उरता खाली दांडी रे म्हणून सांगत जाल्यार जायना देवा वैक पळोवका तोंडांतल्यान स्तोत्र येवका तेन्ना मात्र खंय तरी आमगेले भावन जागृत जाता ताजेर आमकां देव समृद्धी पावोन गेलो आमकां अनुग्रह करता एक साना साना विशय म्हळ्यार ते सांगचेक आमकांय संतोषीत जाता की रथोत्सवाक मस्त लोक येतात रामनवमी वैकेची मस्त लोक येतात येवन पयलीं कसं करता की म्हळ्यार ज्ञान मारचें कोणा मारता सदगत ना घटां मारता सदगी रथार मारता सदगी कलशां मारता सदगी कसलें कळना कोणाला देश खंय संदर्भात करता सांगतो अर्थात एकीकडे एक भावना आसा एकीकडे चण मारताची एकीकडे ज्ञान हे करताची एकीकडे अनेक रीती संदर्भ उरता किंतु पत्रकाळी पयलीं आशिल्ले किंतु आतां ते निर्बंध केले निमित्तान आज ते कमी जाल्लो आसा अशी अनेक रीतीन एक संदर्भात उरता म्हळ्यार भावना मस्त लोकांले एक रीतीची भावना तातूंत देव केन्ना ही भावना ग्रहण करता म्हळ्यार कितें कारण हेचीच देव कितलेही तुमी भांगर अर्पण करा कितलेही रुपये अर्पण करा कितलेही कसणें अर्पण करा जर ते अर्पण करचे संदर्भात तुमकां तितलो भावना ते लोक तशें जाता की सकाळीं आमकां दिसता की वेंकटरमण देवस्थाना वचचें कसणें एक अर्पण करे म्हणून दुसरे दिवस सांजे अर्पण करता अर्पण करता मुखार वर्स करेत न्हय प्रॉफिट येवो हे येवो डिविडेंड प्राप्त जावो अशी जावो तशी जावो हे करे ते करे तदनंतर चेडवां लग्न जावो हे जावो चेडवां जॉब मेळो शिक्षण मेळो हे जावो ते जावो म्हण नंतर कडेन देवाक उदगास म्हळ्यार आमगे देवाले उदगास केले की म्हळ्यार लास्ट येता पयलीं ना पयलीं कित्याक उदगास येता पयलीं तूं संतोषीत आसा कश्ट येवका कष्ट नंतर कडेन देवाले प्रसाद विचारचे वता आमी आतां सोडता की मुखार सरता तूं कोण दिता ते मुखार सरता तूं कोण दिना ते कोण सोडता लास्ट वचचें पयलीं वचचें न्ही तेची जी बाकी उद्योग आनी बरें चलता आसा ते देवाले वचून सोडता की विचारता ना उद्योग बरें चलता आसतना देवाले वचून प्रसाद विचारना हांव सोडचें हाडना हांवें देवा कोणें वता हांवें ना तेची कष्ट येतना देवाले वता सोडचें की हाडना की दोन घेवन बसता अर्थात देवाले वताची
कष्ट आयला तर मात्र बताय देवाला वचून गेलो संतोष असताना मागे संतोष कमी करून देवाला विचारतावे कोणे विचारणार आणि रथोत्सव आहे कोणा विचारता की पडे फीडबॅक घ्यायच तुम्ही कोणाची देवाला वचून गेलो मागे चल एक्झाम फेल जावं कोणी विचारतावे ना ना म्हाका सॅलरी कमी प्राप्त जावं 50,000 25,000 पावो कोणी विचारतावे एक वैके कमी विचार उलट चढ विचारतात एक्झामात 95% ॲव्हरेज प्राप्त जाऊ का अशी विचारतात आम्ही किती की म्हणाली आमका सुख समाधान जाऊ का तिला मात्र वैके आमचं दुःख नका त्यातून कुंती देवीनं तिने उठूची प्राप्त झाल्यानंतर तीन देवाला प्रार्थना केली कसं की म्हणाली तू आमका उठूची दिल असा की हांव तुगेले प्रार्थना कसं कर की म्हणाली म्हाका कष्टाची दी कष्ट दिल्यार मात्र तुगे स्मरण जाता उरता म्हणून कुंती देवी सांगता तसं कुंती देवी तिगे एक ज्ञान कशी असेल म्हणून तुम्ही फॉलो जाणना आणि तू आजी मस्त लोक रथोत्सवा संदर्भात तू माझ्या स्वामी हांगा आगमन जाता आसा त्या आगमनाक समजावून घेवन मस्त लोक हांगा स्वागत एक उपस्थिती आसाची त्या सर्व लोकांक आई लोकांक तांगेले जिवनांत तू तांणी करता उद्योग व्यवसायांत तू तशी तांगेले कुटुंबीय जिवनांत तू क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो तशी मुखावेले दिवसाक घडत जाल्यार चतुर्थी आरोग्य नवमी पर्यंत कसं एक रथोत्सव इत्यादी घडत आसा त्या रथोत्सव वीर विठ्ठल देवाला अनुग्रहानं आणि आमगेल्या प्रिय गुरुवर्य स्वामीला आशीर्वादानं एक रथोत्सव योग्य रीतीने घडव आणि काहीच दिवसाक हांगे एक मिटिंगाची एक व्यवस्था केल्लो आसा त्याही एक मिटिंग खंयचेही अपेक्षा नाशीची सर्व लोकांना देवाक समजावून आम्ही कसं करता आसाची ते देवा पळोवन करता आसाची हांगा कसं अपेक्षा नाशीची हांगा कसण्याची स्वार्थ नाशीची निष्पक्षपात जावन गेलो हे सर्व ही काहीच दिवसाक मिटींग घडताले आणि आमकां विश्वास आसा की खंयचेही रितीन कसण्याची बरे रितीन हे घडटा म्हणून गेलो आम्ही आलोचन करून आज हांगा आयिल्ले आसाची आणि काहीच दिवसाक कुमटेकार तशी कोर दितात म्हणून आमकां विश्वास आसा आणि मुखावेले हे रथोत्सवांत वैकेची सर्व लोकांक सहभाग घेवपाक अनेक वर्ष झाले एक लागी 3 वर्ष झाले 2020 21 आणि 22 हे 3 वर्ष ज्या प्रमाणे रथोत्सव घडका म्हणून कुमटेकारांनी अपेक्षा केले त्या प्रमाणे कलुषित जावन आशिल्ले 2022 वैकेची फोन अन्नसंतर्पण करका की नाका करका जाल्यार लोक येतात लोक काय म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सिंग त्यामुळे पुढे आनी सरकाराचे लोक पोलीस हे खंय पूर्ण कसं नाना रितीचे तेन्ना घडले 2022 किंतु अंदू वर्ष बरे रितीन करता एक अवकाश देवान अनुग्रह केले आणि हे रथोत्सव बरे रितीन करता शक्ती सामर्थ्य आणि वेळोवेळी देव तुमकां मार्गदर्शन करत उरो आणि आई सर्व लोकांक तांगेल्या कुटुंबांक परतून बरे जावो आणि मुखावेल दिवसांत कुमटा पेटेतूय नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद पर भाषणाचा मंगल करीताची श्री